नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येऊ दाबोळे बोगमाळो आणि वालीस जंक्शनाचेर अपघाताची घडणूक घडत चालू ह्या वर्षाच्या पहिल्या 4 महिन्यात हांगा 9 अपघात जाल्ल्याचे दिसून आयला। तातूंतलो एक अपघात जीव घेणो थारला आणि ताका लागून प्रवाशांच्या सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाता। अपघाता फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार बेपरवा रितीन वाहन चलोवप। तातूंत वेगान चलोवपी आणि रेड सिग्नल जंप करपाचो आस्पाव येता। तातूंत मुळावी बांदावळ आणि सगळ्या दिकांनी वाहनाचो विनाशील प्रवाह घेवपाक अपेस आयिल्ल्यान वाहन चालकांमदीं कन्फ्युजन निर्माण जाता। येरादारी आनी सुरक्षेच्या नेमांविशीं लोकांमदीं जागृताय निर्माण करून लेगीत लोक बेजबाबदारपणान वाहनां चलयतात। वास्को येरादारी सेलान रस्त्याची सुरक्षीताय वाडोवपा खातीर म्हत्वाचे बदल प्रस्तावित केला। तातूंत रेड ब्लिंकर्स एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हांचो आस्पाव आसा। दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळा सावन उपासनगर मेरेन प्रस्तावित फ्लायओव्हर प्रकल्प जो बिल्ला क्रॉस वेर्ना जंक्शना मेरेन पातळ्ळो हा, जाका लागून प्रवाशांक धोक्यांक तोंड दिवचें पडटा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्रदिशन, रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालय हांकां बरयल्ल्या पत्रांनी गोंय येरादारी प्रकोष्ठानान दाबोळे विमानतळ आनी वालीस जंक्शनाचेर एक्सिडंट प्रोन झोन वळखून ह्या सुवातींनी अपघात आळाबंद आड उपाय करपाची मागणी केला। तशेंच दाबोळे विमानतळ जंक्शनाचेर ट्रायंगुलर डिवायडर बांदपाचो प्रस्ताव मांडला। तशेंच वालीस जंक्शनाचेर आशिल्लो कर्व रोड सरळ करपा खातीर रस्तो रुंद करप, फुटपाथ कन्स्ट्रक्ट करप, मेटलिक फेन्सिंग एंड रेलिंग इन्स्टॉल करप, रस्त्याचे कोनशे रुंद करून समंप्रीत लेन बांदप अशे उपाय सुचयल्यात।